नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आतांच्यो हेडलायन्स। मागणी मान्य जाय मेरेन आंदोलन घेवचे नात फाटीं, पेडणेच्या टॅक्सीकारांची शिटकावणी। साश्टीन जावपी धिरयांचेर पुलिसांचे पुरायेन दुर्लक्ष, दर सप्तकाक जातात 3 ते 4 धिरयो। स्विमिंग पूलाचे काम एका सप्तका भितर पुराय केले ना जाल्यार करतलो आंदोलन, विजय सरदेसायाची सरकाराक शिटकावणी। कसल्या बेकायदेशीर घडणुकांक तेको दिला ते दियात, दाखोवन मार्ना शिवोलीची आदली सरपंच शर्मिला वेर्णेकाराचे पंचाक आवाहन। फोंड्या 15 प्रभागांनी आमचेच उमेदवार येतले वेचून, शेतकी मंत्री रवी नायकान उक्तायलो विश्वास। आनी पालिका वेंचणुकेच्या जाहीर प्रचाराची बुधवारा जाली समाप्ती। फोंडे आनी सांखळी पालिके खातीर शुक्रारा जातली वेंचणूक। आता पळोवया खबरो विस्तारांत। मोपा विमानतळार हळडुव्या आनी काळ्या टॅक्सींक खातीर स्टँड वा ब्लू टॅक्सी स्टँड सुरू करनात तो मेरेन आंदोलन चालू दवरपाचो निर्धार पेडणेंतल्या टॅक्सीवाल्यांनी केला। आंदोलनाच्या मंगळारच्या दुसऱ्या दिसा टॅक्सीवाल्यांनी वेवसाय बंद दवरून आंदोलनात वांटो घेतलो। मंगळाराक नागझर जंक्शनाचेर मोपा विमानतळा वयल्यान येवपी वाहनां आडोवपाची शिटकावणी दिल्ली, मात तशें कांयच जालें ना। टुगेदर फॉर पेडणे एअरपोर्ट टॅक्सी संघटनेन स्टँडा खातीर हें आंदोलन सुरू केलां। मजगतीं सुकेकुळण जंक्शन धारगळ ते मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेरेन कलम 144 लागू केला। मोपा विमानतळाच्या 500 मीटर आवाठांत तशेंच नागझर, वारखंड, उगवे, मोपा, चांदेल, हसापूर आनी कासरवर्णे गांवांनी हे कलम लागू केला। नवीन पासून गाडी हाडलेले आहात आनी आयज आमकां गव्हर्मेंट 4 म्हयने जाले खेळयता। आयज दिता तुमकां नोटिफाय करून स्टँड, फाल्यां दिता अशें हे भुरग्यांनी आमच्या विश्वासार रावले की आयज आमकां खंय आमचो प्रतिनिधी आपयता, CM आपयता, आमी थंय वचून तेंचे कडेन येयले। पण तेंच्यांनी कितें केलां, एक आमकां 8 दिसाचो टायम दिलो, 15 दिसाचो दिला, म्हयन्याचो दिला। पण आयजूय तेच प्रमाणे आयज अशें घडलें की आयज जेन्ना आमी स्टँडाच्या बाबतींत हें केलें तेन्ना आमकां डेप्युटी कलेक्टराच्यान खंय तरी फोन येयलो आनी तेच्यान मागीर आमी गेले उलोवपाक। ते आमी उलोवपाक वचपा नासले, ते भुरगे म्हणटाले तेंकांच हांगा येवनी आनी कितें ते सगळ्यांच्या फुड्यान सांगुनी म्हणून। म्हणल्यार ते तरी निर्णय घेतलो आमच्यांनी की बाबा वचा तुमी आनी उलोवन येयात, कितें म्हणटा ते पळयात, पूण तेका हय किंवा ना हे तुमी आमकां विचारल्या शिवाय सांगू नाका म्हणून सांगलें। त्या प्रमाणे आमी भुरग्यांचे सगळे कानार घातले। तर तेंच्यांनी सांगलें की गव्हर्मेंटान हेच्या पयलीं आमकां फटयल्लें आहा, आमी जो पर्यंत आमकां जर स्टँड दिनात जाल्यार आमी तो पर्यंत आमी हांगा रावतले। आनी तेच्या उपरांतच जे आयज आमी जे निवेदन दिल्लें की आमी 24 वरां भितर 24 वरांचें हें दिता म्हणून रस्त्यार उतरपाक, आनी ते 24 वरांची फाल्यां आमची मुदत म्हणटा तशी एका कबार जातली। आनी ती एका कबार जाल्या उपरांत आमचे भुरगे की निर्णय घेतले की रस्त्यार कितें हेच्या फुडें आतां कितें करपाचें, ते रस्त्यार देंवपाचें हें तेंचें नक्कीच जाल्लें आहा। तेच्या भायर आमचे जे कांय तरी हे आमचे बाकीचे संघटनेचे आहात तेंच्यांनी आमकां जो सपोर्ट केल्लो ते आयज हांगा येवन गेल्ले आहात। ते फाल्यां येतले, तेंच्या कडेन आमची उलोवणी जातली फाल्यां सकाळीं, आनी तेच्या उपरांत तसो निर्णय घेवन आमी तो रस्तो कसो ब्लॉक करपाचो किंवा चक्का जाम करपाचें हें आमी फाल्यां सकाळीं ठरयतले। गोंयांत बैलांच्यो धिरयो बेकायदेशीर आसात। गेल्या 5 वर्सांत गोंयांत फकत 42 धिरयां आड कागाळी नोंद जाल्यात। पूण खरी परिस्थिती पळयल्यार दर सप्तकाक दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यार 3 ते 4 धिरयो आयोजीत जातात। ह्या विशीं म्हायती समाजीक माध्यमां वरवीं प्रसारीत जाता। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत मेकळ्या सुवातींचेर ह्यो धिरयो जातात। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान धिरयो आयोजीत करपी मनशां विरोधात कडक कारवाय करची
असो आदेश दिल्लो आसलो तरी लेगीत पुलीस मात ह्या प्रकाराकडे आडनदर करतना दिश्टी पडटा। एका सप्तका भितर मडगांव स्विमिंग पुलाचे नूतनीकरण केले ना जाल्यार भुरग्यांक घेवन आंदोलनाक बसतले अशी शिटकावणी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराक दिल्या। फाटली 4 वर्सां जाली हो मडगांव स्विमिंग पूल बंद आसा। हे खातीर लोकांक हेर तालुक्यांत वचून स्विमिंग शिकचें पडटा। दर फावट विधानसभेत ह्या पुला संदर्भात मागणी करतात, पूण आयज मेरेन सरकार हो विशय गांभीर्यान घेना। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन ही मागणी बेगीन पुराय करची अशें विजय सरदेसायान मडगांव स्विमिंग पुलाची पळोवणी करपाक गेल्या वेळार तो उलयलो। हो इश्यू आमी कन्सिस्टंटली असेंब्लीन काडीत आहात आनी 4 वर्सां जालीं स्विमींग पूल हो बंद आसा। ऑन एन एवरेज साश्टी तालुक्यांत 2000 भुरगे समर वेकेशनान स्विमींग शिकपाक वतात। ताजे फुडें आयज गरमी इतली वाडल्या की जे लोक आज चलतात दे वूड लायक टू स्विम टू रिमेन फीट। सेकंड प्री कॉम्पिटिटीव आनी कॉम्पिटिटीव लेवलाचेर साश्टीचे स्विमर्स लायक तो आमचो अब्दुल चलो कोण तो झिडान सय्यद बरो इंटरनॅशनल बी जालो, तांचे सगळ्यांचे म्हळ्यार तांकां दे टू नॉट इवन गेट एक्सेस टू दीस पूल। पूलूच बंद पडलो। सो दे हॅड टू गो टू खंय पेडे नाल्यार फोण्या केपें। साश्टीचो मनीस हॅज टू गो देर। ताजे खातीर स्विमींग टॅलंट म्हणून जो आहा साश्टी आनी स्विमींग खूब टॅलंट आसा साश्टी, हो टॅलंटूच काबार जालो। टॅलंटूच न्ही, साश्टीन स्विमींग फेडरेशनाचो प्रेजिडेंट आहा MLA, आमचो शेजारी MLA इज द प्रेजिडेंट ऑफ द स्विमींग फेडरेशन नॉट ऑफ गोवा ऑफ इंडिया। सो स्विमींग इज डायींग अ स्लो डेथ आनी ताजी परिस्थिती खंय पावल्या। 75 लॅक्साक हें काम तांणी घेतिल्लें आहा। तातूंत 40 लाख उदक वचपाक जाय, 40 लाख लिटर ते भरपाक तांकां 5 लाख रुपया कॉस्ट आहा। हें तांणी एक आठवड्यान करपाक जाय, नाजाल्यार गव्हर्मेंट वील फोर्स अस टू स्टार्ट एजिटेटींग। हांव सरकाराक शिटकावणी दिता की हें जर तुमी टायमार करना जाल्यार लोकांच्या वतीन आमी एजिटेट करचें पडटलें। शिवोलेच्या 5 पंच वांगड्यांनी मेळून मार्ना शिवोलेची सरपंच शर्मिला वेर्णेकारा विरोधान सांगिनासतना बेकायदेशीर कामां करता असो अविश्वास थाराव हाडला। तो पंचांनी खरो आसा जाल्यार सिद्ध करचो अशी मागणी सरपंच शर्मिला वेर्णेकारान केल्या। हेरांक सरपंच पदाची संद मेळची हे खातीर तिणें राजिनामोय दिला, पूण 11 मे पयलीं अविश्वास थाराव पंचांनी सिद्ध करून विश्वासांत घेनासतना कामां केल्यात ती दाखोवची। जे तरेन आयज सरपंचाचो राजिनामो अथवा जे कितें अविश्वास ठरावाच्यो ज्यो गोश्टी फुडें येयल्यो तितून आमच्या सरपंचा बद्दल आमचो वॉर्ड मेंबर आमचो सरपंच हेजे बद्दल एक गर्वाची अशी गजाल दिसली की जी कितें इलिगॅलिटी चलता तेजेर एक्शन घेवंक ना म्हणून ठराव पास केलो बाकीच्या वॉर्ड मेंबरांनी। आयकूनय बरें दिसलें की बाबा जर तर इतले कॉन्फिडन्सान तर तुमी इलिगॅलिटीचेर एक्शन घेयना म्हणून तर तुमी ठराव हाडटा अविश्वास ठराव जाल्यार बरी गजाल। खंय तरी शिवोली मान्ना पंचायत सुदारता कही दिसता, कारण कालच्या जवळ जवळ 20 वर्सांक हांव अनुभव घेता शिवोली मान्ना पंचायतीचो, जाल्यार इलिगॅलिटीचेर तर क्वेश्चनायज येवंक लागल्या जाल्यार बरी गजाल। पूण एक तरेन गर्वाची अशी गजाल मानूंक कशी दिसता की जे तरेन सरपंचान आयज जे 4 पिलरांतलो एक खांबो तुमच्या माध्यमांतसून तर ती तांकां चॅलेंज करता की खंयच्या आदाराचेर तुमच्यांनी अविश्वास ठराव हाडला तो दाखया म्हणून, जाल्यार एक बरी गजाल आमकां गर्वा सारकी आहा। आनी म्हाका दिसना खंय तरी इलिगॅलिटी सरपंचान चेपल्या कशी,
खंय तरी वॉर्ड मेंबरांचो बाकीच्यांचो हेतून सहभाग आसूंक जावो. एका सरपंचांचेर हे इलिगॅलिटीचेर ना एक्शन घेवप अशें जावंक शकना. सो आतां तुमी फुडें बाकीच्या वॉर्ड मेंबरां कडेन वयतल्यान तर हो मुद्दो जावचो की बाबा इलिगॅलिटी खंय सरपंचान केल्या ती उजागर करची म्हणून. देव बरें. ना हांव स्वताहून रिजायन जाला की म्हाका म्हणजे म्हाका दुसऱ्या मेंबरांक दुखोवपाचें ना की दुसरो मेंबर जो आहा तो आमच्या पॅनलान जो आसलेलो विलियम जो आहा तो फुडलो सरपंच म्हणून आहा आनी तेका जे सरपंच पद आहा ते तेका मेळचें. आनी सेकंड थिंग म्हणटा ते तेका तितलो टायम मेळचो ना. जो म्हाका आतां जो टायम मेळ्ळा तो तांकांय मेळ्ळो न्ही म्हणून हांवें म्हाज्या हितून म्हाज्या स्वताहून हांवें रिजायन दिला. हे नो कॉन्फिडन्स येयला म्हणून न्हू आनी हांव तांकां भियोनूय दिवंक ना रिजायन आनी हांव कोणाक भियाय ना. हांवें तेंच्या वॉर्डांनी ज्या वॉर्डांनी हांवें खंयच्या वॉर्डांनी पळय इनलिगॅलिटीज केला तेंच्यांनी आयच्या दिसा भितर प्रूव करून लेटर हाडून म्हाका पंचायतीन दिवचें की बाबा अमके अमके कडेन तुवें इनलिगॅलिटीज हांवें केल्या म्हणून. हांव म्हाजे कडेन सद्या 10 दिसांचो म्हणजे 11 तारीख बसून हांव सरपंच म्हणून अजुनूय आसा. 11 तारीखाच्या पयलीं हांव हेजे तेंच्यांनी दर हाडून म्हाजे कडेन इनलिगॅलिटीज केला म्हणटा न्हू ते हाडून जर म्हाजे कडेन दर ते आयच्या दिसा भितर दर ते हाडून दर म्हाजे कडेन पंचायतीन दिता नाल्यार तेजेर हांव एक्शन घेता. फोंड्या नगरपालिकेच्या वेंचणुकेचे फोंड्या नागरीक समितींच्या 15 प्रभागांतल्यान 15 उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास शेतकी मंत्री तशेंच फोंडेचो आमदार रवी नायकान उक्तायलो. विश्वनाथ दळवी आणि विद्या पुनळेकर हे 2 उमेदवार पयलींच बिनविरोध वेंचून आयल्यात. देखून उरिल्ले 13 उमेदवार भोवमतान वेंचून येतले अशें रवी सांगता. आनी म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाचो फाल्यां लास्ट डे आनी फाल्यां आनी परवा वोटींग जातलें. त्या वेळार अशें आमकां दिसलें की आमचे 15 कॅन्डिडेट आशिल्ले 2 बिनविरोध येयल्ले आसात आनी 13 आतां मैदानाचे आसा. आनी आमी 13 जाण जे आमकां दिसता की उरलेले 13 जाण आसा 13 जाण आसा ते 13 जाण आघाडीचे आसा. आनी लोकांक जाय की लोकांचे जे लोक जे आसा जे टॅक्स पेयर आसा म्युन्सिपालिटीचे तांकां कितें जाय की तांकां जाय आपले जुनी वार्डांनी किंवा आपल्या म्युन्सिपालिटी क्लीन आसची बरी जावची सगळे तरेची सोय आसची. जरी तरी म्युन्सिपालिटी एरिया ल्हान आसा तरी सुद्दां तांकां जाय आपली सोय आनी सुविधा रस्ते बायपास हे सगळें म्हणजे हे सगळे तरेचे आतां फाटल्या 1 वर्सा आमची म्युन्सिपालिटीन घेतलेले आसा सगळें करपाक. शेड बांदली मार्केट बांदता 12 कोटीचे त्या शिवाय आतां समशान भुमी बांदपाक घेतली. हे सगळे तरेचे क्लीन सगळे आसा ते करतात. आनी बाकीचे जे पयलूचे कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले ते आतां रितीश जेन्ना प्रेजिडेंट आशिल्लो त्या वेळार ताणें सगळ्यांचे ते सॉल्व केल्ले आसा. जे कोणाचे लिटिगेशन आसलें ते मोकळे केल्ले आसा आनी सगळे आतां प्रोजेक्ट कामां लागले आसा. आनी अशें ते लोकांक जाय की ते फोंड्याक आमकां सगळे तरेची सुविधा जाय आनी लोक जाणात हे सुविधा कोण हाडूंक शकता. जे आतां आमचे केंद्र सरकार आसा गोंय सरकार आसा आनी फोंड्या म्युन्सिपालिटी येयल्या नंतर सरकारा कडल्यान आमी कितें हाडूंक शकता पयशे हाडूंक शकता आमची म्युन्सिपालिटी आनी आमी तांकां मदत करूंक शकता कित्याक हांव मंत्री आसा हांगसर. तेन्ना हे सगळे लोक विचार करता आनी लोकांक कितें जाय की बाबा स्वच्छ जाय बरें जाय आनी कसलेच तांकां फायली बिली वेवस्थीत क्लियर जावपाक जाय. म्हणजे ते लोकांक जाय स्वच्छ प्रशासन जाय. आनी ह्या वर्सा आमी 1 वर्स पळय आतां रितीश ताणें स्वच्छ दिल्लें आसा म्हणजे लोकांक तेंच जाय. आनी लोक आसा उरले 13 2 आयले 13 आमचे आसा ते निवडून येतले. शुक्रारा जावपी सांखळे पालिका वेंचणुकेचो जाहीर प्रचार निमाणो एकदाचो सोंपलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मतदारसंघात येवपी सांखळे पालिका वेंचणुके कडेन सगळ्यांची नदर लागून रावल्या. हे वेंचणुके खातीर भाजपा पुरस्कृत आनी धर्मेश सगलानी हांच्या फुडारा सकयल टुगेदर फॉर सांखळी ह्या 2 पॅनलांनी एकामेकांक आवाहन दिलां. आमचेच पॅनल वेंचून येतले असो दावो दोनूय पॅनलांनी केला. 12 मदल्या 2 वॉर्डांतल्यान दोनूय पॅनलांचे एक उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. देखून फकत 10 वॉर्डां खातीर वेंचणूक जातली. फाटल्या पालिका वेंचणुकेत टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलान आपलो शेक दवरिल्लो. हे फावटूय हो शेक कायम दवरपा खातीर ह्या पॅनलाच्या उमेदवारांनी नेटान प्रचार केला.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे खातीर ही वेंचणूक प्रतिश्ठेची जाल्ली आसा। पालिकेचेर भाजपाची सत्ता येवची ते खातीर मुख्यमंत्र्या सयत सदानंद तानावडे आनी हेर फुडाऱ्यांनी शर्तीचे यत्न केल्यात। दुसरे वटेन कांय मतदार सायलंट आसात, ताका लागून सांखळे पालिकेची वेंचणूक अटीतटीची जातली असो राजकीय अदमास आसा। सत्तरी आनी पर्ये वाठारांत भितरल्या रस्त्यांच्या विकास कामाक सुरवात जाल्या। बुधवारा पर्येचे आमदार देविया राणेच्या हस्ते वाळपय आनी पर्येच्या कांय रस्त्यांचो शुभारंभ जालो। अशीच आनीकय उदरगतीची कामां पर्ये तशेंच सत्तरी मतदारसंघात करतली अशें देविया राणेन सांगलें। आज आमी हांगा पर्या पंचायतीन आसा। आमचे रिटेनिंग वॉलाचे काम आज हातान घेतिल्ले आसा, ताजे आज शुभारंभ जाल्ले आसा आनी हे सामके अत्यंत गरजेचे। सगळ्यांक खबर आसा रिटेनिंग वॉलाचे काम कितें आसता ते इतले पावसान हांगा आमची वालवंती जी नदी आसा पावसान ही इतले ताजे लेवल इतले वयर येता, फ्लडिंग जाता आनी हांगा इतले इरोजन जाता इतले वर्साचे। तुम्ही पळयतले इफ यू कॅन जस्ट झूम इन हे जे आतां आसा दोनूय सायडीन आतां प्रोटेक्शन वॉल बांदून हे ऑलमोस्ट 85 लॅक्साचे काम हातान घेतिल्ले आसा आनी दिस इज थँक्स टू आमचे WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर जी आनी आमचे ऑनरेबल CM आनी आमचे इंजिनियर जे आसा तांची पुराय टीम आसा। हांगा आमचे AE आसा मिस्टर माजेक, तांची पुराय टीम आसा, तांचे खातीर हे तांचे प्रयत्नांनी हे जाल्लें आसा आनी आमची कितलीशीं कामां थ्रू WRD ऑल्सो आमची मार्गार लावपाची मार्गार आसा आनी जाता तितले बेगीन दिसता म्हाका ती टेंडर जावन आमची ताजे शुभारंभ करतले, कित्याक हे जे रिटेनिंग वॉल आसा आमची पुराय हांगा वालवंती नदी पळय व्हांवता थंय फूल लास्ट टायम जेन्ना मिनिस्टर आयिल्ले तेन्ना तांणी पळयल्लें की कितली गरज आसा ती खूब इरोजन जाल्लें आसा आनी ऑलमोस्ट 3 किलोमिटर्साची दिसता म्हाका आमची रिटेनिंग वॉल जावपा आसा आनी अशीच बारीक बारीक कामां आमची जी आसा डेव्हलपमेंट कामां आमच्या मतदारसंघान आसा ती म्हाका दिसता आमच्या डबल इंजीन सरकारा खातीर हळूहळू करून जातली। देवाच्या आशिर्वादान आमच्या लोकांच्या आशिर्वादान आनी पाठिंब्यान जाता तितले बेगीन तांचे जे कितें तांचे कितें पळय मनान आशिल्लें तांची आशा आशिल्ली ती आमी जाता तितली पुराय करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो। PWDचे बी रोडाची कामां शुभारंभ केल्ली आसा। आमचे आरोग्य मंत्र्याच्या मतदारसंघान नगरगांवान पयलीं व्हडले एक ऑलमोस्ट 6 कोटीचे इंटरनल रोड्स ऑफ नगरगांव आज ताजे शुभारंभ जाला। ताजे मागीर आमी ठाण्या गेली, ठाण्याचे 4 म्हज्या वॉर्डांचे ऑलमोस्ट 4.5 कोटीचे काम आमी आज सुरू केल्ले आसा। थंयच्यान आमी मागीर मावशी गेली, मावशी टू झरमे पर्यंत रोड वायडनींग आनी हॉट मिक्सिंग थंय काम सुरू केल्ल्यान आसा आनी आतां आमी हांगा WRD डिपार्टमेंटाचे काम जे रिटेनिंग वॉलाचे आसा ते काम सुरू करपाक आमी हांगा सगळीं जमल्या आनी अशेंच करून हळूहळू करून जी आमची कितें कामां पेंडींग आसा आमच्या मतदारसंघात सार्वजनीक कामां ती हळूहळू करून सगळी पुराय जातली। देव बरें करूं। खर्रेवाडे सुकूर श्री वेतळाच्या देवळांत सत्यनारायणाच्या वार्षिक पुजे निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी घडोवन हाडटात। ह्या निमतान सोमारा भाविकांक खातीर महाप्रसादाचें आयोजन केल्लें। सांजे भजनाची कार्यावळ जाले उपरांत रातीक कोंकणी नाटक सादर केलें, जाल्यार मंगळारा कर्मदासाची वारी हे महापौराणिक दशावतरी नाटक सादर केलें। ह्या वेळार नाट्य मोग्यांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली। पळयात नाटकांतले कांय खीण। माझ्या पाठीशी आहे माझा देव, माझ्या
गुलमोहराचें झाड तशें सामकें कमकुवत आनी बिनकामाचें, मात ही झाडां लाल आनी केशरी फुलांनी फुलपाक लागता तेन्ना ही झाडां आपले सोबीतकायेचें दर्शन घडयतना दर एकल्याचेर मोनेळ घालतात. फुलिल्ली ही झाडां पळयतकीच दर एकल्याच्या मनाक थाकाय मेळ्ळे बगर रावना. अशें म्हणटात की गुलमोहराची झाडां फुलतकीच कविमाना जागी जातात, मोगाकूय बहार येता. गिमाचे दीस आयले की सादारण एप्रील म्हयन्याच्या शेवटाक ही झाडां फुलपाक लागतात. गिमाचो राजा म्हणून गुलमोहराची वळख आसा. सैमान मेकळ्या हातान सौंदर्याची भरभरून उधळण केल्ली ही झाडां आतां लाल केशरी फुलांनी फुलपाक लागल्यात. पळयात ह्या झाडांचो हो रुबाब. शिवोलीचो उपसरपंच विलियम फर्नांडीस हाणें उपसरपंच पदाचो राजिनामो दिलो. सरपंचान राजिनामो दिला म्हूण हांवें राजिनामो दिलो. सरपंचान राजिनामो दिल्या उपरांत सरपंच पदा खातीर दुसरो टर्न म्हजो आसा आनी हांव अर्ज भरतलो अशें विलियम फर्नांडीस हाणें स्पश्ट केलें. तशेंच म्हज्या वाट्याक येतात ती कामां हांवें केल्यात. तरी लोकांक खरें दिसना जाल्यार प्रस्न करता तांकां हांव जाप दिवपाक तयार आसा अशें ताणें सांगलें. रिजायन जालें म्हणजे कितें, जेन्ना सरपंच रिजायन जालो सेकेंड टेन्युअर हांव हालायली. जेन्ना मॅडमीन आमचे सारकें हें केलें, फर्स्ट सरपंच कोण आसतली, सेकेंड कोण, ते सगळें आमच्या ऑफिसान पयलींच थारायलेलें. सो जेन्ना शर्मिला रिजायन जालें म्हणटकूच अवश्य म्हाजो आतां टर्न आसलो. सो तें रिजायन जालें म्हणटकूच म्हाका जावचो पडलो, कित्याक टू कॉन्टेस्ट सरपंच इलेक्शन आय हॅव टू रिजायन एज अ डेप्युटी. सो फॉर दॅट मॅटर आय हॅव रिजायन एज अ डेप्युटी सरपंच. ना पूण कितें जालें, जेन्ना तें रिजायन पळय जालें न्हू, रिजायन हांव जालां पूण आमकां 10 days अजुनूय आमकां चार्ज आहा. तर म्हाका मागीर म्हाजी तयारी करूंक जाय. आय हॅव टू फिल अप माय फॉर्म. आतां इलेक्शन जातलें तेन्ना म्हाका जाय सरपंचाचें हांवें फॉर्म भरतलो. एज म्हाका कोणाचें नाका, दुसऱ्यांचें ओडून म्हाका नाका. म्हाजें जें प्रॉमीस केल्लें तो टायमार हांव पळय तेंच म्हाजें मेळ्ळें पुरो, फिनीश. हांव पंचायतीन पयलोय टर्म आसलो आनी आतांय हांव आख्खे 9 मेंबरां मदें काय 8 मेंबर म्हाका बरें. हांव सगळ्यांचें बरें. हांव कोणाक हें म्हाजें आनी तें म्हाजें म्हणून म्हाजें आजून पासून जावना. म्हणून टर्म आतां ऑलरेडी सोंपत येयलो न्हू. पळय म्हणपाचें म्हणल्यार न्हू, केन्ना तूं केन्ना पंचायतीन आसताय न्हू तेन्ना आरोप हे चालूच आसता. कळ्ळें तुका कितें तें आरोप चालूच, कोणाचें आयज फाल्यां तुजें फाल्यां तेजें चालूच आसता. हय, जो म्हाका थारायलेलो जेन्ना इलेक्शन थारतलें सरपंचाचें तेन्ना आय वील बी इन द रेस एज आय वर्कड फॉर मॅडम. आनी जेणे आमकां ऑफिसान आमी थाराव केलेलो की हांव पयलो आसतलो, आमचे शर्मिला पयलीं, मागीर हांव, मागीर फेरवीन, आनी वेवस्थीत सगळ्यांक आमकां तें वांटून घातलेलें. म्हाजें एकूच मत, म्हाका कोणाचें चोरून हाडून सरपंच जावपाचें नाका. म्हाजें कितें म्हाका हक्कान आहा तेंच म्हाका मेवल्यार पुरो. हांव कोणाक वायटूय म्हणना आनी कोणाक बरें म्हणना. म्हाजें कितें आहा तें म्हाका मेवचें म्हणून हांव फॉर्म भरतलो ऑफिशियली. सोनाली फोगाट खून प्रकरणातलो दुबावीत सुखविंदर सिंगाक मुंबय उच्च न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केल्या. गोंय सोडून वचप ना, दर शुक्रारा येवन CBIक रिपोर्ट करप, ह्या अटींचेर ताका जमीन मंजूर केल्ल्याची म्हायती सुखविंदराचो वकील सुरेंद्र देसायान दिली. बेल मामले में आज सुखविंदर सिंह को बेल मिला है और बेल का कंडीशन क्या है, वो गोवा में रहेगा. एवरी फ्राइडे वो ही विल रिपोर्ट टू CBI SP और ही विल नॉट ट्रैवल अब्रॉड और उसको वो बाहर नहीं जाएगा, वो पासपोर्ट सरेंडर करेगा. ऐसे बहुत कुछ कंडीशन डाले हैं क्योंकि हमने ही बोला था भाई आपको चाहिए वो कंडीशन डालो, लेकिन हमने ये कुछ किया ही नहीं. हमको व्हाट वी कॉल इट, फ्रॉम द ग्रेव कोई आके हमको पकड़ रहा है, हम इनोसेंट हैं. In the case of Sonali Phogat, the bail application of accused number 2 has been granted today by the Honorable High Court. Accused number 2 has been released on bail on conditions
One of the conditions is that he will continue to live in Goa. He will report every Friday to the SP CID, and then he shall not travel abroad. He will surrender his passport or file the necessary affidavit, and all other conditions are there. There is a pleasure to tell you that he has been released. Major contentions was this was a circumstantial case. In a circumstantial case, circumstances should be fully established to point out to the guilt. If the circumstances are doubtful, they project also the benefit of doubt, or they project that there is wrong, or that the accused is wrongly implicated, he has not done it, then he should be released on bail. राज्यांत जायते कडेन अजूनय साउंड पोल्युशन चालू आसा आनी पुलीस आनी बाकीची सरकारी यंत्रणा हाचेर कांयच करिनात अशें म्हणीत हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरान तिडक उक्तायली। जायते कडेन 10 उपरांत म्युझिक सुरू जाता हे सकाळच्या 8 मेरेन लेगीत चालूच आसता, मात पुलीस हांचेर कांयच कारवाय करिनात। हे विशीं आपणे उच्च न्यायालयाक कळीत केलां आनी उच्च न्यायालयान पुलीस महासंचालकाक लक्ष घालून ताचेर कारवाय करपाचे आदेश जारी केल्ल्याची म्हायती कार्लोसान ह्या वेळार दिली। की साउंड पिटिशनाची मॅटर आज बोर्डार आशिल्ली आयज ना देखून हांवें 130 डिविजन बेंचे फुडें मेन्शन केलें कित्याक अर्जंट, कित्याक लोकांक भरपूर त्रास जाता आनी कोर्टान एप्लिकेशन हियरिंगाक गेली। मागीर हांवें कोर्टाक सांगलां की हे 10 वर क्रॉस जातरी आजून चालू आसात ते पब्स आनी क्लब्स आनी ते वाजयताय म्युझीक भायर आउटडोर, डिस्पायट हायकोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सगळे टायम टू टायम डायरेक्शन दिले ते। सो मागीर हायकोर्टान सांगलें ते एक्शन स्ट्रिक्टली घेवपाक जाय बाय द DGP. वी हॅव फिक्स दॅट द DGP वील हॅव टू टेक एक्शन। गव्हर्नमेंट एडवोकेटान एक रिपोर्ट दिल्लो दाखोवपाक की ते आमी लिस्ट दिलो ते सगळे भितर चलतात म्हणून, पूण हांवें त्या एक टॅबाचे आमी रेकॉर्डिंग सगळे डावनलोड करून दाखयले कोर्टान ओपन कोर्टान पळयले ते आनी सांगलां दिस इज क्लियरली आउटडोर्स म्हणून एंड नॉट इनडोर्स। सो कोर्ट टूक स्ट्रॉंग एक्सेप्शन टू द मॅनर इन वीच द पुलीस हॅव बीन हँडलिंग दीस मॅटर एंड हांवें कोर्टा पासून सांगलां येसले आफ्टर 10 o'clock चलो जायना विदाउट हाय पेट्रोनेज in venues being run by foreign nationals with foreign DJs, and they don't care for the law, they don't care for the police, they don't care. It has to be with the blessings and connivance of somebody I don't know. High Courtan पासून DGP डायरेक्ट केला एक रिपोर्ट फायल करपाक म्हणून आनी कोर्टान म्हाका रिक्वेस्ट केल्लें 3 वरांचें यो म्हूण आनी DGP आयज मेळ म्हूण विथ द PIs। आयज SP पासून आशिल्लो आनी DYSP दलवी आशिल्लो थिंगा आनी PI आयिल्ले आनी हांवें सगळें कोर्टान कितें जालें तें एक्सप्लेन केलें आनी सांगलें डिटेल ऑर्डर कोर्टान पास केलें तें मागीर हांव शेअर करता म्हणून सद्या DGPन सांगलें इट्स अ व्हेरी सिरियस मॅटर एंड इट कॅन नॉट हॅपन, देर मस्ट बी सम थिंग वीच इज गोईंग रॉंग। सो ही हेज सेड दॅट ही इज गोइंग टू सिट विथ दिस टीम नाव वीच ते आसात थिंगा। आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा, तशेंच फेसबूक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV।